आयज कितें जालें आमी काल सगळ्यांनी निश्चय केल्लो सगळीं येवन बसतली म्हणून हांगा त्या प्रमाणे आमी आयली सगळीं तर हांगा पळय जाल्यार काम स्टार्ट करपा तयारी ट्रक हाडलो कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी सगळे आयले कळ्ळें आतां कितें करपाचें ताका आमी ठाम विश्वास केलो बाबा तूं हांगा काम चालू करनाका हेणी पोलीस फोर्सूय बी हाडलो तांकांय बी आमी सांगलें तुमी कितले हे केल्यार आमी तुमकां काम स्टार्ट करपाक दिवची ना कितें जाता तें पळय एक वेळ आमकां कायदो हाती घेवपा पडला कोताय ते पूण आमी फाटीं सरची ना असो आमी ठाम विश्वास केलो आनी एकदाची ताका थंयची मशिनरी आमी वयर काडपाक लायली. सो आतां काडलेले आसात ते परत येतलेच दिसता तुमकां? तेंची गॅरंटी आमकां ना आमी व्हरपा दिवची ना ताका कशीच आमी व्हरपा आमी हांगा वाट बंद करून दवरतली पूण ताका मशिनरी जो पर्यंत आमकां सगळे पेपर सबमीट करना टोटल आमकां सगळे कायदेशीर आमकां दाखयना तो पर्यंत तेणे हांगा इंटरफियर जावचो न्ही. पळय काल आमची जी पब्लीक मिटींग जाल्ले थंय आमी पयलींच शिटकावणी दिल्ली आसा एका कॉन्ट्रॅक्टराक जर ताका हिम्मत आसली तर आयज यो म्हणून पूण तेजी कापस्ताद इतली आसा काय ताका खंयच्यान जो पावर मेळटा म्हणून म्हाका खबर ना की तो आयज कापस्तादीन हांगा येवन हें काम चालू करपाची तेणें प्रयत्न केल्लो आसा पूण आयज ही जी गांवचे नागरीक आनी जी गांवची जी बायलां आसात ती इतली एक्टीव जावन तेणी हें काम आमी हाडयल्लें आसा आनी आमचो एकूच स्टँड आमी क्लियर केल्लो आसा जो पर्यंत आमकां क्लियर जायना तो पर्यंत आमी हें काम करपाक दिवपाना. आयज तेंचो एसिस्टंट इंजिनियर येयल्लो हांगा इतली फायली घेवन येयलो तेका 4-5 क्वेश्चन केले पूण तेजे कडेन एक आन्सर ना एक सुद्दां तेणें आन्सर दिवना. हांवें PSIच्या मुखार ताका क्वेश्चन केले बाबा हे आमचे आन्सर क्लियर कर पूण तेजे कडेन आन्सर ना. सो आमी ताका सांगलें जो पर्यंत तूं आमच्या जे डिफिकल्टीज आसा जे आमचे डावट आसा ते जर तूं क्लियर करना तो पर्यंत हांगसर कसलेंच काम जावपाक जायना. काल आमची मिटींग जाल्ली आमी सगळे आठय गांवचे आमचे सगळे लोक आयिल्ले आमी जवळ जवळ 1000 लोक सुमार आशिल्लो. काल आमी सगळे आमचे बाकीचे आमचे जे एनवायरमेंटाचे जे स्पिकर आशिल्ले तेय आशिल्ले सगळे आशिल्ले. सो आमी काल सांगलेलें की हें काम आमकां चालू जावपाक जायना कित्याक हें काम इलिगल आसा आनी हेका कांयच पेपर ना डॉक्युमेंट्स ना कांयच नाशिल्लें आनी मेन म्हणल्यार लोकांक जे गांवचे लोक आशिल्ले तांकां विश्वासान घेतलें ना. हें जें आमगे देवस्थानाचें हांगा हें आसा वाळवंट आसा हांगा हो बुट्टलो हांगा आमगे मेन देव हांगा बसले कडेन आसा मारू आमचो सगळे आशिल्ले. सो हेणी कोणाकूच त्या कॉन्ट्रॅक्टरान विश्वासान घेतला आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो हो जो मनोज दुकळो हो हांगा लोकांक सगळ्यांक चॅलेंज करपाक लागलो धमकी दिवपाक लागलो तुमी जाता तें करा म्हणून कळ्ळी. आमी सगळें हें सगळें पावयलेलें पूण कोणा आमगे हेल्प केली ना पूण आयज आमगे सगळे लोकांक आनी आमी कालूच सांगलेलें आयज हें काम चालू जालें आमी सगळे गांवचे लोक हांगा येतलो आनी बंद करता म्हणून आनी तें आयज आमी केले कडेन आसा तरी तेंची पळय कापस्ताद कितें ती हांगा एक बोर्ड ना सिंपल एक कसली काम चलता कोण एजन्सी कितले करोडांचो प्रोजेक्ट काय ना हेंचे कडेन सायट प्लॅन ना कितें खंय कितें येतलें कितें ना काय ना DPR म्हणटा हे प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट तो ना कांयच नाशिल्लें. आमी हेंचे कडेन डॉक्युमेंट मागता हें कांयच दिना आतां